उज्ज्वला योजनेखाला घरगुती वापराच्या सिलिंडराचेर 200 रुपया कमी केल्यात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान हे विशीं माहिती दिली। फाटल्या कांय दिसां सावन केंद्र सरकार घरगुती वापराच्या सिलिंडराचेर दिवपी अनुदानाचो आढावो घेताले। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। गोंयान घरगुती वापराच्या सिलिंडराचे मोल 1100 रुपया आशिल्ले, आता ह्या दरात 200 रुपया कमी जातले। देखून गोंयान घरगुती सिलिंडराचे मोल 900 रुपया जातले, पूण व्यावसायिक सिलिंडराच्या दरात कसलोच बदल जावचो ना। हे सगळे वेचणुकेची गिमिक जावन आसा। तांकां सिलिंडराचे मोल देंवोवपाचेच आशिल्ले जाल्यार 2017-18 करपाचे आशिल्ले। तांकां सिलिंडर सवायूच करपाक जाय आशिल्लो तो 500 रुपया कित्याक करूंक ना, अशें आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनो विचारता। हे सगळ्यो ताज्यो गिमिक्स जावन आसा। आतां आमचे इलेक्शन लागीं पावल्ले आसा। Not even 6 months, we are closer to Lok Sabha elections. And we all know that he's trying to give lollipops in people's mouth. तो लोकांक लॉलीपॉप घालून ओगी करपाक सोदता, पूण अशें जावपाना, कित्याक लोकांक कळिल्लें आसा। तुम्ही पळयात, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 2021 सिलिंडराची रेट जाल्ली 873। तेन्नाय हांवें प्रोटेस्ट केल्लो, सिलिंडर तकलेक घेवन अख्खे पणजे भरले, आणि मागीर 2 म्हयन्यान आनी म्हारग केलो। आतां तेणे 400 पळय तुम्ही चितात, 400 वाडयले, 200 लेस केले, आणि हांव तुमकां चॅलेंज करता, हो मोदी सरकार आता इलेक्शन जाते की लोकसभाची आनी 400 रुपया म्हारग करतलो। हे लोकांक पिशे करपाचे। आणि हांगा हांव चड करून सावंताक सांगपाक सोदतां, आमचे गोंयचे सरकाराचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, बाबा तुम्ही तुमचे प्रॉमिसीस खंय गेल्यो रे? तुम्ही कितें सांगिल्लें? तुमचे मॅनिफेस्टोक तुम्ही लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक कितें दिल्लें की ईच एंड एवरी हाऊस होल्ड विल गेट 3 सिलिंडर्स फ्री इन अ इयर। 3 सिलिंडर तुम्ही फ्री दिता म्हणिल्लें वर्साक, तुमचे मॅनिफेस्टोचेर घातिल्लें, ती प्रॉमिस खंय गेली? Some kind of a gimmick, because in June 2021 I had done a video where I had written down all the pricing of the gas cylinder increase that has happened, and that time also it was very badly affected. It affected the people, the common man. And from that time, if you can see, June 2021 it was 823, and then it kept on increasing by 25 rupees every month. And then if you can see over here, in March 2022 it was 963.50, and then it went up to almost around March 23 it was 1117. I just paid the gas cylinder bill, so this is the present rate. From March to now it has been 1117. If you can see, if you minus this 200, it comes to 917 rupees. Has there been really a decrease? If you can see, it's totally not a decrease, but it's just fooling the people of the country. As soon as BJP came into power, the gas cylinder rates went on rising, and this has been the impact where the common citizen, because everyone uses a gas cylinder. They have always made promises about the gas cylinder. Even this time in our election, they said they will give 3 gas cylinders free. Till now people have got those 3 gas cylinders free. If you can see, it's less than 6 months for the elections to come. And this 200 decrease is just to show the public, see, we are doing for you. I mean, the BJP people will be like drumming their beats and banging their thali, saying that wow, people have got 200 rupees. But if you calculate from 2021 to 2023, what has been the increment of the gas cylinders, and is it really going to benefit the people? This is just a gimmick that is being done, and trust me, soon after election it's only going to increase and not going to decrease. So people watch out. This is just to fool the public for election. राजस्थानात घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल 500 रुपया आसा,
पूण गोंयान होच सिलिंडर 1100 रुपया आसा. 200 रुपया कमी करून कांयच जावपाचें ना. गोंयांतूय सिलिंडर 500 रुपया करपाक जाय अशें महिला काँग्रेस मुखेली बीना नायक सांगता. फक्त 200 रुपये म्हटल्यार तरी रेट कितलो जाता. आज एका सिलिंडरचो रेट आसा 1117. हे हांव मडगांव स्वता पे करता म्हणून म्हाका खबर आसा. आनी जर 200 रुपये केले जाल्यार 917 रुपये हो रेट आसतलो. हांव भाजप सरकाराक CMाक विचारपाक सोदता की बाबा 200 रुपयान गोंयकाराक कशें सवाय पडटले ते. त्यात आमची जी गव्हर्मेंट राजस्थान आसा आनी दुसऱ्या स्टेटान आसा त्यांनी 500 रुपयाक सिलिंडर दिता ती. मग आमच्या गव्हर्मेंटाक हांगाच्या BJP गव्हर्मेंटाक कित्या 500 रुपया दिवं शकना हो म्हजो तांकां प्रश्न आसा. सो दे शूड थिंक अबाउट इट अँड दे शूड गिव द कन्सेशन ऑफ एटलिस्ट 600 रुपीज. आज हांवें आयकलां की आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीन सिलिंडर जो आसा तो 200 रुपयांनी स्वस्त केला आनी हें आमकां आनी तशेंच बाकीच्या सगळ्या आमच्या सारक्या सामान्य गृहिणीक खूब एक दिलासा दिवपाची अशी ही गोश्ट आसा. आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा, हाजे फुडें चवथ येतली. हे सणासुदीचे दीस आसात आनी ह्या सणासुदीच्या दिसान हे 200 रुपया सिलिंडर स्वस्त जावप हें खूब मोठी गजाल आसा. आनी एक आमची बायलांचें कशें आसता, आमी आमच्या म्हयन्याचो बजेट लायता. ह्या बजेटान आमच्या म्हणजे 200 रुपया वाचप दर म्हयन्याक हें सुद्दां एक खूब अशें दिलासादायक आनी एक बरी अशी खोशयेची अशी गोश्ट आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.